आज 3 नोव्हेंबर 2024 आज शेल्डे पंचायतीची ग्रामसभा मिटींग जाली। तातूंत भितर शेल्डे पंचायतीच्या वाठारांत गांव उद्ध्वस्त करपाचे प्रकल्पांवर ग्रामस्थांनी आपलो विचार मांडले। तातूंतल्यान एक सर्वे नंबर 122/1C शेल्डे पंचायतीन ज्या ओनरान आसपास दोंगुर्लो जो आसा तो उद्ध्वस्त केल्लो आसा, टोटल उद्ध्वस्त केल्लो आसा आनी हावजींग बोर्डाच्या रस्त्यांतल्यान हेवी मशिनरी व्हरून टोटल हिल कटिंग थंय आशिल्ली बायोडायवर्सिटी सगळी नासाडी केल्ली आसा। शेल्डे पंचायतीची तो प्रोसेस चालू जाल्लेली आसा ऑडिट करपासाठी, तेजेर आमी डिस्कशन। कितले वर्सांचे आशिल्ले? सरासरी 7-8 वर्सांचे ऑडिट इनकम्प्लीट आशिल्ले, ते 2-3 वर्सांचो केलो आणि 3 वर्सांचो पेंडींग आसा आणि ते करता डिसेंबर पयलीं करता अशें आमकां सरपंच सेक्रेटरीन आमकां एश्युरन्स दिलेली आसा। दुसरो पॉयंट घेताना चोगले टेस्टालीचेर आमी सगळ्या ग्रामस्थांक उपस्थित जाल्ले तितल्यांनी आमी ठराव पास केलेली आसा की हांगा रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स जावची न्हू, हांगा इंडस्ट्रियल झोन आसा तोच जावचो। सरकारान तेजेर बऱ्यांतली बरी कारखानो हाडचो जेणे करून आमगेल्या ह्या शेल्डे वाठारांचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसात तांकां रोजगार मेळपासाठी हांगा बरी इंडस्ट्री हाडची असो हें चलयलेलें आसा। ह्या गांवांत गेल्या 2 वर्सांक ते चल्लां आनी गांव जसो डिस्ट्रॉय जावपाक लागला अशें दोळ्या मुखार येता। म्हणून आज ग्रामसभेक आमी प्रश्न जागृत केले। गंवळ आसूं विना 1,18,000 स्क्वेअर मिटराचेर विथावट परमिशन, विथावट पंचायत परमिशन, विथावट TCP परमिशन मोठ्या प्रमाणात प्लॉट डेव्हलपमेंट जावपाक लागला। तशेंच हांगा हें तर TCP परमिशन नासतना पूण शिवनगर ह्या भागांत 122/1C ह्या एक हिल व्यू ज्या जाग्यार वचपा खातीर 3 मिटराची फकत वाट आसा, त्या जाग्यार TCP डिपार्टमेंटान सेटलमेंट आशिल्ल्या आधाराचेर एक फायल पास केल्या, तातूंत 40 ते 50 प्लॉट जाल्ले आहात, एबाव 12 मिटर हिल कटिंग जाल्ली आहा आनी पंचायतीच्या मेजार ती फायल आसा। आणि त्या बाबतीतही आज आम्ही या ग्रामसभेत प्रश्न विचारला की हाजी तुम्ही परमिशन दिले काय ना। आणि मातशें आशिल्लें सो ऑडिट सुरू जाल्लें, मातशें काही कारणास्तव ते डिले जालें। सो मागीर ऑडिटरान व्हिडिओच्या डायरेक्शनान ह्याच ऑडिट आमी डिसेंबरान आतां करपाचें आसा। सो हे बाय डिसेंबर म्हळ्यार आमी फूल क्लियर करून नव्यान कितें आसा तें पेंडींग म्हणल्यार स्टाफ थोडे आसा न्ही कितें तरी भितरले, एक तर स्टाफ थोडे सारके सेक्रेटरी आशिल्लो काय दुसरो सेक्रेटरी हाडलो आनी सेक्रेटरी मातशें मुखार वचून ते करपा जाय, पण सेक्रेटरीन तें केन्ना। पण हो जो सेक्रेटरी आसा तेणी तेज्या उपरांत येवन एक 2-3 वर्साचे ऑडिट केल्ले आसा। एन्क्रोचमेंट केल्लो तेजेर आमी पळयतले कितें एन्क्रोच जालां कशें। एक्चुअली ते हावजींग बोर्डान सुद्दां तेतून दखल घेवपा जाय दिसता। तरी पण कितें आसा पळय पंचायती थ्रू आमी कितें करपाक शकता। कितें एन्क्रोचमेंट केलें म्हणटा कितलो जागोचो? एक हय अशें सांगला तेणें एन्क्रोचमेंट केलें तेजेर आतां ग्रामसभेक हो इश्यू येयल्लो आसा। सो हांव ते मुखार व्हरोन ते सगळें इन्स्पेक्शन करून पळोवपा जाय म्हाका की कितें एन्क्रोच केला, कितलो जागो एन्क्रोच केला, हेजेर हांव मागीर पळोवन इन्वेस्टिगेट करतलें आनी तेज्या उपरांत कितें करपा तें मुखार हांव धाडटलें। तेका लागून आमी ग्रीन म्हयन्यान ग्रामसभा घेतात। लोक जे सांगता पण सारकें आसा हांव म्हणटा, पण थोड्यो गोश्टी आसा पळय ते लोकांकूय समजूंक जाय अशें दिसता। पण तरी सुद्दां कितें जाता तितलें जे बरें करपा जाय एज अ सरपंच म्हणून त्या हेतून हांव तेंच्या बरोबर सपोर्टाक आसतलें आनी तें हांव करतलें।